हायवे लागसारची बारा बंद करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला आड गोय सरकारान सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू मागचो म्हूण गोयचे बारवाले मागतात. म्हापशा बारवाल्यांची मिटींग जाली. बारवाले मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळपाचे आसात. सरकारान कांय हालचाल केली ना जाल्यार बारवाले स्वता निर्णयाक चॅलेंज दितले. आयची मिटींग आमचे अशें थारलेलें आहा की आमी चीफ मिनिस्टराक एप्रोच जावचो आनी ताका विचारचें की आमकां थोडी मदत कर, कित्याक हो प्रकरण आसा तो मोठ्या लेवलाचो आहा आनी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यानूच कितें करूंक शकता. कित्याक की सुप्रीम कोर्टाक वचून तेजे कडेन रिव्ह्यू पेटिशन घालून गोंयचे कोण इफेक्टेड पार्टीज आसात तांकां रिलीफ मेळचें म्हणून. आमचे आतां इतले लोक आहा बार एसोसिएशनाचे आनी थोडे गरीब इतले आहा की तेच हेचेर पोट चलता. फाल्यां जर 500 मिटरान येयले आनी 500 मिटराचे काडपाचें जालें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान आमकां खंय तरी जागो दिवचो न्हू. कित्याक अशें चिंतून आमी दुकानां घातलेलें आहा की लोक बोर्ड पळोवन भितून येतात आनी बोर्ड पळयल्या शिवाय काय रेस्टॉरंटान कोण भितून सरतना. अशें जातलें की इनलिगल सोरो भायल्या भायर विकतले लोक फास्ट फुडां जाले तशें जातलें. आमकां कितें तरी प्रयोजन गव्हर्मेंटान करचें. येता त्या गव्हर्मेंटान अशें आमकां राखचें की आनी आतांय बी कितें आयडियाज आहा तेंच्यो जाल्यार आमकां सेव करचें. नेक्स्ट स्टेप आमचो असो जालो की समज गव्हर्मेंट आमकां तर कांय मदत दिना जाल्यार आमचो एसोसिएशन मार्फत आमी ऑल इंडिया हॉटेल फेडरेशन एसोसिएशन आसा तांकां मेळचें, कित्याक ते ऑलरेडी फुडें गेल्ले आसा. तांकां मेळून आमी कंबायनली सुप्रीम कोर्टाक आमी एप्रोच जातले आनी आमचो ऑर्डराचो रिव्ह्यू मागतले. काबोलोसी पर्यंत ह्या सायडीन कांदोळे बागा ते केरी पर्यंत आनी त्या सायडीन काणकोणच्याच भितर गाजीबाग त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन फूल गोंय कवर जाता. सो नियरली 100% बिजनेस. I am saying 100% except small taverns and bar and restaurants which are in villages. हे बाकीचे बारीक सोडले जाल्यार बंद करचे पडटले. बार एंड रेस्टॉरंट बंद जाले म्हणून एक ओनर सोडटलो अशें न्ही. ताचे बरोबर जे लोक आसा, टुरिझम आसा, जो इफेक्ट गोंयच्या लोकांचेर जातलो तो विचार गव्हर्मेंटान करपाक जाय आनी ते ओपिनियन ताणी सिरियसली घेवन ते फुडें व्हरपाक जाय. पळोवया मये आनी दिवचल वाठारांतल्यो इलेक्शनाच्यो कांय खबरो. मेरा रंगरेज ये बाबू अरे धुंधला धुंधला सपना देश मेरा रंगरेज ये बाबू. मया एमजीपीन गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार आत्माराम गांवकराक तेंको दिला. हो जो मय मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेचर आसा वो गोवा सुरक्षा मंचाक गेल्लो आसा, हे सगळ्यांक खबर आसा. तेका आमचो जो गट आसा ह्या गटान पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा. थोड्यांक अशें दिसलेलें की आमी फुडें सरतले काय ना तांकां तेंको दिवपाक आनी खूब टायमूय गेल्लो. पूण दुजाभाव हो आसचो ना हें तुमकां सांगूंक सोदता. मोगोचे कार्यकर्ते आणि गोवा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्ते अशें कांय ना. जे कितें म्हणून करपाक जाय हांगासरलो सीट निवडून येवपा खातीर ते सगळें करून हांगासरलो सीट निवडून येवन आमकां सुदीन बाब ढवळीकर हांकां मुख्यमंत्री पदार दवरून मोगोचे जे पयलींचे गतवैभव आसा ते गतवैभव प्राप्त करून दिवपाचे आसा. अनंत शेटाचे बंड बीजेपीन थंड केले. अनंताचे कॅम्पाचे झाट्याकडे पॅचअप जाला. बीजेपीच्या प्रवीण झाटयेक तेंको दितले. प्रवीण 18,000 वयर मतां काडटा. पूर्ण शक्तीनुसार सबंद मय मतदारसंघात आमची ताकद आता लागलेले कडेन आसा. आमचे सन्माननीय आमदार आणि माननीय सभापती हे आमचे आदरणीय नेते आसा. त्यांच्यानी सुद्धा मोठ्या मनान आपल्या मनातले सगळे इच्छा आकांक्षा पयस करून आताच्या अधिकृत उमेदवाराक पूर्ण ताकदीनुसार काम करपाचें थारायलां. आपलो पूर्ण पाठिंबो तेंच्यांनी जाहीर केला. त्या खातीर कार्यकर्त्यां मध्ये जो संभ्रम निर्माण आसलो, दुरावो आसलो तो आयज मिटलेलो आसा. सगळे कार्यकर्ते एकजूट जावन सगळ्यांनी काम करपाचें थारायलां. म्हणजे फाटल्या वेळार भारतीय जनता पक्षाची 12,053 मतां पडलेली आनी प्रवीणाक इंडिपेंडंट म्हणून 6,356 मतां पडलेली. ही धरली जाल्यार साधारण 18,500 मतांचे तितले मताधिक्य. त्यांच्या ह्या दोन्ही कार्यकर्त्याच्या दिल जमाई आणि ह्या दोन्ही कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नांनी हो 18,500 जो आमचो टार्गेट पळय आसा तो पार करपाक आमकां शक्य जातलें अशें एकंदर प्रतिसादा वयल्यान आमकां दिसता.
आमदार नरेश सावळान खंय दिवचलेचेर लक्ष दिल्ले ना म्हणून दिवचल पालिकेच्या 12तल्या 10 नगरसेवकांनी बीजेपीक सपोर्ट डिक्लेअर केला. ते खंय पाटणेकारा बरोबर रावतले. बिचोले 2 भाग आसा, पंचायत आणि म्युन्सिपालिटी. आणि म्युन्सिपालिटीक ह्या 10 कावन्सिलरांनी निर्धार केल्लो आसा की ह्या म्युन्सिपालिटीत राजेश पाटणेकर बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा, ताका प्रचंड आघाडी दिवन निवडून हाडटले. तीच आघाडी आमी विलेजीनूय मेंटेन करतले. नगरपालिकेन आमी टोटल 12 पैकी 10 नगरसेवक आसात आणि 10 नगरसेवक हे एक्टीव काम केल्ल्या कारणान आमदार जो आसलो पळय, ज्या आमदारान जे पद्दतीन लक्ष दिवपाक जाय आसलें ह्या मतदारसंघाचेर, ते लक्ष तेजे ह्या मतदारसंघाचेर कशेंच ताणें दिलें ना. आनी ताका लागून जो विकास म्हणटा तो येणाऱ्या भारतीय जनता गोंयांत म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतले. बिचोले मतदारसंघात म्हणटा तो भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बहुमतान निवडून येतलो. हांव मोगन गेलो म्हणून म्हाजे तेंच्यांनी अविश्वास थाराव हाडलेलो आसा. तो पळय आयज हांवें पेपरार वाचलो आनी म्हाका शॉक भरलो. कित्याक आमी एक संघ रावतले म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें सगळ्यांनी, 4 मेंबरांनी खंयचे पार्टीन रावतले म्हणून डिसिजन घेवन गेल्ले. आनी हेंच्यांनी म्हाजे अविश्वास थाराव हाडला की मनमानी करता. आनी कितें लोकांनी जर म्हाका सांगलेलें संतोष तुकायचो मना पद सोड, हांव बिंदास सोडटा. म्हाका खबर आसली जेन्ना हांव मोगो पक्षान वयतलो तेन्ना म्हाका खुर्ची सोडची पडटली. ताका लागून हांव केन्ना खुर्चेची आशा धरूंकूच ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. साळगांवां बिझनेसमॅनाक 34 लाखांक लुटिल्ल्या केशींत क्रायम ब्रांचीन 14 लाख रिकवर केले. नोटबंदीच्या बोवाळांत 2000चे नवे करन्सीचे हे प्रकरण. क्रायम ब्रांचीन दुबावीत पावलो डिक्रुजा कडल्यान 14 लाख रिकवर केल्यात. बाकीची फारायल्ली कॅश घेवन केशीचो मास्टर माइंड विनीत शेट फरार आसा. कोर्टान पावलो आनी समीर सातोडेकाराचो रिमांड 4 दिसांनी वाडयला. साळगांव कुडाळच्या एका बिझनेसमॅनाक पोन्न्यो नोटी बदलून दिता म्हूण सांगून ताचे 34 लाख लुटपाची ही केस. साळगांव पुलिसांनी उपरांत हे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ले. क्रायम ब्रांचीन आतां हे केशींतलो दुबावीत पावलो डिक्रुजा कडल्यान 14 लाख रिकवर केल्यात. पावलो बरोबर मास्टर माइंड विनीत शेट, प्रितेश मयेकार आनी बाकीचे कांय भागीदार आसात. फरार आशिल्लो मास्टर माइंड विनीत शेटाची केस क्रायम ब्रांची कडेन दिले उपरांत लुटिल्ले 34 लाखांतली थोडी कॅश कोणाक दुबाव येवचो न्ही म्हूण म्हापशा धुळेरात दुबावीत आंतोनियो डिक्रूज आनी समीर सातार्डेकाराच्या वळखीच्या एका फ्रेंडाच्या फ्लॅटांत लिपोवन दवरिल्ली. उरिल्ली 20 लाख कॅश विनीत शेट, प्रितेश मयेकार आनी बाकीच्या साथीदारां कडेन आसा म्हूण पोलिसांक दुबाव. म्हापशा कोर्टान पावलो आनी समीर सातार्डेकाराचो रिमांड 4 दिसांनी वाडयलो. राजू मैती आनी सिद्धेश फातर्पेकाराक ज्युडिशियल कस्टडीत धाडल्यात. दोगांयच्या जामिनाचेर कोर्ट सोमारा निकाल दितले. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश. घेवया एक ब्रेक.